cantar, sodans tumpau, pois por desan, asanci muini bau, tanka mai tu, sodans sabau, mai kakudice, mai mogace, mai sorce gunani gorlele, mai kakudice, mai mogace, mai sorce gunani gorlele. आमच्या गोरजांनी, आमच्या दुखांनी, आमच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदीं, तांच्या गोरजांनी, तांच्या दुखांनी, तांच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदीं. माये काकुतीचे, माये मोगाचे, माये सोर्शे गुणांनी भरलेले. माये काकुतीचे, माये मोगाचे, माये सोर्शे गुणांनी भरलेले.
सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A32 पेज नंबर 17 A32. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिवासूया, अतीर कडो आमचे तारोन ताका वाखाणुया. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिवासूया, अतीर कडो आमचे तारोन ताका वाखाणुया. आखी बेदूक सगळो संवसार ताच्या हातार आसा. उंचूच बरोबर कोकोलुया, ताणेंच घडोवन हाडल्यात. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिवासूया, अतीर कडो आमचे तारोन ताका वाखाणुया. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिवासूया, अतीर कडो आमचे तारोन ताका वाखाणुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून बरे भलायकी पासत भेटयता लुईस आंतोन मिनेझीस आनी फामील. आनी दुसरें इंतेसांव सोपून गेल्ल्या पीटर फेर्नांडीस हाचे पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता रूथ रॉड्रिगीस, ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच वितोरिना पियर्सन ही आमची भयण बरी ना, हॉस्पिटलान घातलेली आसा, तिका देवान बरी करूंक. आनी हेर सगळीं जीं कोण बरी नात, हॉस्पिटलांनी आसात, बो करून कोवीड-19 हे पिडेक लागून, तांकां सगल्यांक आख्खो संवसारभर जितलीं जाणां आसात तांकां बरी कोर, तांच्या आदाराक पाव म्हूण मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका. भाव भयणीनो, आयज बागेवन मारता लाजारूस आनी मारिया हांची भयण, तिची आमी परब मनयता. म्हणटच हो बेतानीचो गोराबो आसा तांचीच परब मनयता म्हणल्यार जाता. जेजूची खेरीत लागशिल्ली फामील, वो जेजूची खेरीत लागशिल्लीं इश्टां, जांचे सवें जेजू जायते पावटी वेतालो, जायते पावटी तांचे लागीं उलयतालो, तांचे बराबर वेळ सारतालो. आनीक मारता आमकां खेरीत भाशेन एक नमुणो. आमी घरचो वावर जो आसा तातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडोवंक आमी हे गेल्ले 4 म्हयने हो पॅन्डमीक सुरू जाल्ल्याक घडये ताळयो वाजयल्यात, थाल्यो वाजयल्यात, दिवे पेटयल्यात आनी आमी म्हणलां जे कोण फ्रंट लायनर्स आसात तांचे पासत. पूण जायते पावटी आमी आमच्या घरांत जे फ्रंट लायनर्स आसात, घडये आमची आवय, आमची पोतीन, आमची भयणां, आमचे जायते पावटी बापूय पासून जो घरचो वावर सांबाळटात, तांचे पासत घडये आमी आजून ताळयो वाजोवंक. आयचो दीस आमकां खेरीत भाशेन बागेवन मारता बराबर ह्या आमच्या भावा भयणीची हो किरकोळ वावर मानून घेवंक आनी ह्या वावरा वरवीं आमचो गोराबो मुखार वेता तें आमी मानून घेवंक. आनी जायते पावटी आमी हें करूंक चुकल्या. जायते पावटी इल्लीशी तोखणाय करूंक पासून आमी सारकींच कंजूस जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांबाळ मेरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. Amen. सोम्या काकूत कोर, Somia kakutkur. क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kakutkur. सोम्या काकूत कोर. Somia kakutkur. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक बागयोन मारताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सोवें जेजूक देखून सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. Amen. पागिवून सुवामाचे पयले चिटी वेलें वाचो. म्हज्या अपुरबायाच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवांतल्यान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जाता. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमचे पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्याक पुता धाडून मोग दाखयला तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केला आनी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवान कोणाचे कधीच पडूंक ना. देवाक कोणेच कधीच पडूंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुनायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सवीं जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुता संवसाराचो तारक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेता आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. आमचो जबाब जावन दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. परतून म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सोरेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठार आसतली. सोरेस्पोरा सवें म्हज्या आत्म्याक वळवीक मेळटा. हें आयकून खालत्याक भोगता संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हज्या सांगाती सोरेस्पोराची किती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सोरेस्पोराक हांव आशेन सोदता. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतालो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचे दोळे लावन रावता. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदा घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना.
दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोड गो. ताचे सवें ताची सेवकां भोंवतणी वेदो घालून सोरेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळगोर. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळगोर. भक्तांनो, सोरेस्पोराची भक्ती करात. ताची भक्ती कोत्तल्यांक कांयच उणें ना. तोडण्या शिवासना पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सोरेस्पोराची वाट पळोवन आसा तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळगोर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्तात तांकां आसतलो जिविताचो उजवाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जायते जुदीव मार्ताक आनी मारीक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका परतीपाळ केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मार्ता, मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हण धास्ती तुका. भाव भयणीनो, मार्ताची खबर आमी जाणा. बेतानियान जेन्ना जेजू तांकां भेट करूंक गेल्लो तेन्ना मारिया जेजूच्या पांयांशी बसून आसली, जाल्यार मार्ता घरच्या राटींनी हारपीट जाताली. भितर वच, भायर यो, हें तयार कर, तें तयार कर, जेजूक च्याव कर, जेजूक जेवण कर. तातूंत भितर तिणें एक आपलें कंप्लेनूय घातलेलें जेजू लागीं. हें सगलें म्हजेर सोडलां म्हजे भयणीन, मातशें सांग ताका यो आनी हात बोट घाल म्हण ह्या घरच्या वावरान. भाव भयणीनो, जेजून घडये त्या वेळार तिका म्हणलेलें, मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. तिचो कडलो तो कोणूच काडून घेवचो ना. तूं तुजो वावर कर, घरचो वावर सांबाळ. घरचो वावर गरजेचो, जेजू मानून घेता. आयज जेजू आनीक एक सत मानून घेता आनीक तेंय परगट करता की
मरण हें खरेंच, डेथ इज रियल, फिजिकल डेथ. म्हणटच आमी सगळीं मरतली हांवूच. पूण जो कोण मरता पूण आपणाचेर विस्वास दवरता तो केन्नाच मरचो ना. तो सदांच जिवो उरतलो. जो कोण जिवो आसा आनी सोत मानता जेजूचेर तो सदांच जिवो आसतलो. म्हणटच एक व्हड सोत जेजू आमकां शिकयता. आनी हें सोत जरी तर समजून घेतलो जाल्यार जेजू अभिशिक्त, जेजू देवाचो पूत, ही येदी व्हडली भावार्थाची उच्चारणी जी मार्तान आयच्या शुभ वर्तमानान केल्या ती आमी सगल्यांनी काळजांत तावन करूंक गरज. आनी भासावणी ही, जो कोण जेजू अभिशिक्त म्हूण मानून घेता ताका तारण मेळ्ळें. वी आर जस्टिफायड. आमी जेन्ना जेजू सोमी म्हूण, जेजू अभिशिक्त म्हूण, जेजू देवाचो पूत म्हूण काळजांत तावन सोत मानता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जियेता जाल्यार आमचें तारण जालें. आनी हेंच तारण म्हणल्यार ह्या पुनर्जीवनपणान वांटो. लाजारूस, मारिया आनी मार्ताचो भाव जेन्ना मेलोलो तेन्ना तांकां दूख जाली. जेजू जेन्ना ह्या मरणाक आयलो, ओतांगेर आयलो 4 दिसां उपरांत, तेन्ना दोगूय भयणी रडल्यो. लोक जो येयलोलो, जुदेव आयलोले तांकां पाचारूंक हे फामिलीन, तांकांय पडून जेजूय सगळोच थरथरलो. म्हणटच एके वाटेन जेजू भावार्थाची आकारणी करता जाल्यार दुसरे वाटेन तांच्या जिवितांत एके भाशेन वांटो घेता. तांची इमोशन्स जेजूची इमोशन्स जातात, तांची दूख जेजूची दूख जाता. म्हणटच तांच्या सुखा दुखान वांटो घेवन हें सोत जेन्ना जेजू तांकां परगट करता तेन्ना मार्ता उबी आसा. ओय सायबा, हांव सोत मानतां, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. भाव भयणीनो, आयज हो भावार्थ नव्यान उच्चारूंक आमकां जण एकल्याक गरज आसा. जेन्ना सगळे तरेचें वायट आयज आमचे भोंवतणी आसा, एके भाशेन घडये मनीसकूड साणोनशें पडलेलें आसा. आजून पासून आमकां कांयच समजना कितें जाता, कितें करपाचें. सेकेंड वेव केन्ना येतली, थर्ड वेव केन्ना येतली, आमी कितलीं जाण फिजिकली उरतलीं आनी मरतलीं, हें सगळें आमचे मुखार आसा. पूण हातून जरी तर आमच्यान देवाचो मोग पळोवंक जाता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्योन जुआं देवा विशीं उलयता, मोगा विशीं उलयता. देव म्हणल्यार मोग. हो मोग मार्तान, मारियेन, लाजारुसान जेजू सवें दाखयलो. मार्ता तांचे मदली चड हारपीट जाताली, आपणाचे वस्तुंगी जायतो वावर करताली. जाल्यार भाग्योन जुआं जें कितें म्हणटा तें आमी जरी तर इल्लोसो नियाळ केलो आनी आमच्यान म्हणूंक जाता, आमी घडये जाय तें करतले. पूण खरो मोग म्हणटा तो आमी देवाचो मोग करून दाखयलो तो न्हय. पूण खरो पवित्र मोग देवान आमचे सवें दाखयला तो. ज्या मोगा वरवीं हो जेजू, हो पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हणटा तो जेजू देवान आमकां दिलो हो मोग. आनी ज्या मोगान जेजू आमचे पासत त्या खुर्सार चडलो आनी आमचे पासत कोश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जालो आनी आमकां ह्या पुनर्जीवनपणान वांटो दिलो तो मोग. तो मोग जिवंक दुबाविरीत मार्ता, मारिया, लाजारूस हांणी प्रयत्न केलो. मार्तान आपले भाशेन म्हणजे घरच्या राटींनी ती हारपीट जाताली, घरचो वावर करताली, पूण मोगान करताली. जाल्यार हातूंतल्यान करीत भाशेन हो देवाचो मोग तिणें दाखयलो. मारियेन जेजूच्या पांयाशी बसून ताचें उतर आयकून ताचे लागीं उलोवन ते भाशेन दाखयलो. जाल्यार आयज आमी जण एकल्यांनी देवाचें उतर आयकून तशेंच आमच्या घरांत आनी आमचो वावर जो दिसा दीस पडटो दिल्लो आसा, न्हीच फकत आमच्या घरा भितर आनी घरा भायर, हो आख्खो संवसार म्हणल्यार आमचो घराबो. ह्या घराब्याची वांगडी आमी. आख्खी पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा आमचो घराबो. ह्या घराब्याची आमी वांगडी. तर ह्या घराब्याची वांगडी कशी आमी आमचो मोग दिसाच्या दिसाक जिवंक आनी हे भाशेन भाग्योन मार्ता भाशेन जेजूचेर विस्वास दवरून भाग्योन पोंट जोडूंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. बेटो नेवेडार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. Baby,
तुवें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या हाताक सोयीस्कर मानून घेऊ. बापा, बागेवन मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाखाणणेचो योद्ध आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व खाड्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते सगळे आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देव म्हणल्यार मोग आनी आमकां जण एकल्याक
आमचे सेवेंतल्यान मोग दाखोवंक आपयल्यात. तर हो मोग आमी सदांच एकामेका सवें दाखयता आसतना देवाच्या मोगान आमी जिवंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां. हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार कितें घेवया. D20 पेज नंबर 58. D20. जेजू, उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजा संतोषान भोगता कितलो. पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दुस्कायेक भिरून बेच्या करतो. तुझ्या पवित्र नावा सारखे मोदू संगीत खंयसरूच ना गांवचे गोडवे उतर तोंडात केना घोडचे. तूं लोक चिंतून मनान ना उपसोचे. मार्तान जेजूक म्हळें, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त, देवाचो पूत तूंच. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिल्याय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर चंचल वस्तूंतावन मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळ दी. आनी बागेवन मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत
आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेन भागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडकर. नव्यानाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पोळे म्हाका पडे म्हाका एका निर्भाग्या एका निर्भाग्या पातक्याक पातक्या तुझ्या पांया लागीं तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना हांव तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजे दवरता सगलो म्हजो विश्वास. सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये, एका कुटीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. चुरचुरे कर म्हजे. हांव आयकोता हांव आयकोता सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आश्रय आनी आसऱ्या आनी बोरवाशा बरवशा पातक्याच्या पातक्याच्या जा तर जातो म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो. बरवसो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मागो पासो जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्याक दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी भेटयता आपल्याकूच भेटयता तुका तुका तुजो सासणाचो तुजो सासणाचो चाकोर कसो. चाकोर कसो. हांव आशीर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलोय देखून दिलोय देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुटीन अविश्वास अविश्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या म्हज्या शासनाच्या शासनाच्या साल्वसावाची साल्वसावाची खोटा खोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडलो. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजती तुजे मजती हांव जैत व्हरतलो. हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका म्हजो दितेली म्हजो म्हूण. दिलेली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवं तुजे पातयेवं. पूण भियेता भियेता पातकाचे ताळणे पातकाचे ताळणे तुजो आदार आदार मागोना जायन मागोना म्हूण. जायन. आनी इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण. म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो. हो तर हो तर व्हरतो तो उपकार व्हरतो तो उपकार. जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. म्हाका तो मेळूं. अदीक करून उदीक करून एमकोडाच्या कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार चौकाच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणूंक तुका ये माये ए माये आदार म्हाका आदार दी. म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये. निर्मी नाका हांवें निर्मी नाका हांवें सांडू सांडू म्हज्या देवाक. म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमांवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजे थंय आसा उस्त्र्यां मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू. भगवंते मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांची विनंती कर आता आनी आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार. वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमांवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजे थंय आसा उस्त्र्यां मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू. भगवंते मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांची विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमांवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजे थंय आसा उस्त्र्यां मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू. भगवंते मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांची विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भागेंती मारये भगवंते मरे आदार दी आदार दी. अदृश्टाक अदृश्टाक सांपडलोल्या सापडलोल्या मुसत कोर मुजत कर. उस्कोत काळजाच्या अस्कोत काळजाच्या माग माग पोरजे पासून पोरजे पासून जा शराती जा शराती देवाच्या देवाच्या मुणयाराची मुणयाराची विनोद कोर विनोद कर. सगल्या सगल्या देवाक भेटयलेल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तोऱ्या पासून उस्तोऱ्या पासून फावो कोर फावो कर. तुजो आदार तुजो आदार सगल्या सगल्या जे मागता जे मागता तुजो शासनाचो तुजो शासनाचो आलाशिरो. आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी गतींनी. प्रार्थुया. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो
तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. ह्या वेळार खेरीत भाशेन सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया, जे कोण हॉस्पिटलांत आसात, जे कोण घरा आसात, जे कोण कोविड-19 हे पिडेक भोव करून इन्फेक्टेड जाल्ले आसात, जे कोण रिकवर जाल्ले आसात, तांचे सगळ्यां पासत आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. ताणें सर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणे आयक. आनी म्हज्या हृदयान तुजेशी पावूं सोम्या आसूं तुमचे सोवे. आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना आमेन. शाश्वत आदाराची मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया T56 पेज नंबर 227 T56. तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोंडी साठी सगळोच विश्वास दवरून एकाच ताळ्यान माये तुलो मारता तुझ्या सोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या सोपान माये